वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. आयज काय डेली रुटीन ना रेसिपीज बीन कांय ना. आयज न्ही म्हाका तुमकां कितें शेअर करून आसलेलें आनी आयच्या डेटीनी खूब इम्पॉर्टंट आसा जें कितें हांव उलयतां पळय आयज टॉपिकाचेर तें आयच्या डेटी खातीर हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो म्हटलें तुमकां शेअर केलें न्ही म्हाका मातशें बरें दिसता. कळ्ळें तुमकां? ओके, सो म्हटलें आयज तेजेर उलोवया आमी. टायम वेस्ट करूं नाका. ओके, आयच्या टॉपिकाक स्टार्ट करुया. सो तुमकां खबर आहा गोल्ड रेट सामके आतां वाडलेले आसा. कळ्ळें न्ही? सो आतांचे म्हणजे आयचे डेट आसा आयचे डेट गोल्ड रेट आसा 1,50,000. ओके, 1,50,000 दिसता म्हाका. एक मिनट हां, जस्ट चॅक केल्लें हांवें. तें आमी वयर सकयल जायत रावता न्ही ताका लागून. सो गोल्ड रेट टुडे टायप केला हांवें. सो पळय उदळ आसलेलें 1,50,000 केन्ना हांवें 9 सुमार पयलें. आतां जाला 1,53,975 म्हणजे लाखाचे वयर गेल्ले आसा. कळ्ळें तुमकां? सो एक म्हाज्या लायफान एक घडलेलें आसा म्हण तुमकां शेअर करया म्हटलें. सो आतां पयर हय पयर हें जाल्लें न्ही बजट. सो बजटान तेंच्यांनी मातशें देंवयलें. बजट जावच्या पयलीं आसलेलें 1,71,000. सो आतां मातशें देंवलां म्हणजे चड कांय देंवूंक ना. ओके, लाखाच्या वयर पावलें म्हणजे व्हडलेंच तें ह्यूज अमावंट तो गोल्ड. कळ्ळें न्ही? सो म्हटलें तुमकां शेअर करया. हांवें एक म्हणजे कितें सांगू तुमकां, एक शिवणाचें एक उतर हांवें आयकूंक ना. इफ तेन्ना हांवें शिवाचें जें कितें म्हाका विचारलेलें म्हणजे तेणें म्हाका कितें घे म्हटलेलें. इफ तेन्ना हांवें शिवाचें उतर आयकलें न्ही आयज बरें जावपाचें. सो अशें म्हाका आयज गिल्टी फील जाता आनी म्हाका अशें हय दिसता की हांवें तेन्ना शिवाचें उतर आयकूंक ना. सो जालें कितें? सो आयज टॉपीक हेज्या वयर तुमकां सांगता. सो आतां तुमकां खबर आहा गोल्ड रेट वाडलेले आसा. सो आतां गोल्ड घेवपा सारकें सामकें डिफिकल्ट. कळ्ळें तुमकां न्ही? आतां लास्ट टायम आमी 2024 आमी गेल्ली दुबय. ओके, जानेवारी 30th 2024 आमी दुबय गेल्ली. सो दुबय गेले, तुमी व्लॉग पयलो आसतलो. सो आमी दुबय न्ही गोल्ड सूक म्हणजे एक फूल ते प्लेस आहा न्ही, फूल तुमकां ते गोल्ड मेळटा. गोल्ड शॉपां आसता. कळ्ळें न्ही? गोल्ड सुका गेल्ली आमी, बरें भोंवले. ओके, थंयसर न्ही अशे शॉपां आसलेले थंयसर न्ही 0% मेकींग चार्जीस आसलेले. कळ्ळें न्ही? एक शॉपार अशें आसलेले चार्जीस ना, म्हणजे मेकींग चार्जीस बीन ना एक शॉपार अशें आसलेले. सो भोंवले तेन्ना आमी गेल्ली पळय दुबय 2024 तेन्ना प्रायस आसलेलो गोल्ड 65,000. 65 खंय आनी आतां 1,50,000 म्हणजे पळयात कितलो डिफरन्स. ओके, सो तुमकां खबर आहा हांव दुबय गेल्लें. दुबयचे शॉपिंगचे व्लॉग तुमकां दाखयला हांवें थंयच्यान कितें हाडलां. ओके, सो आईन जेन्ना आमी दुबय गेल्ली आई म्हणपाली आपल्या येताना एक 4 काकण घेवन यो म्हणून. सो आईक एक 4 काकण घेवन येयल्ली आमी. तो व्लॉग तुमकां दिसतलेच, तुमी पळोवंक शकता. तेतून हांवें ते बँगल दाखयला. तो बँगल कितल्या ग्रामाचो म्हाका याद ना, तो शिवूय ना. ओके, सो तुमकां तो प्रायस सांगता कितलो पडलो 4 बँगलाचे. सो आई म्हणपाली आपल्याक गोल्ड जाय एक 4 काकण घेवन यो. वयतात ती दुबय आनी दुबय भांगर बरें म्हणटा न्ही ताका लागून. सो आईक आमी 4 काकणां घेतले. ओके, आईन म्हाका दिल्लेलें एक बँगल सायज पळोवन आमी हाडलें. आईक 4 काकणां घेतले आनी शिवनाथान म्हाका खूब फोर्स केलें, तूं कितें घे गोल्ड काकण घे नाजाल्यार कितें चेन मुदी ब्रेसलेट कितें तरी घे. सो हांवें तेन्ना शिवनाथाचें आयकूंक ना. हांवें शिवनाथ म्हटलें म्हाका नाका. तुवें म्हाका हांवें ताका म्हटलें सुद्दां तुवें म्हाका दुबय भोंवून हाडलें तें व्हडलें म्हाका. कळ्ळें न्ही? सो शिवनाथा प्लस रुबिनानूय म्हटलेलें तूं दुबय येयला कितें घे. हांवें न्ही मात एक कितें सांगू तुमकां एक गोल्ड घेवंक ना. हांवें दुबय गेल्लें गोल्ड घेवंक ना. कित्याक शिवनाथा म्हाका घे म्हटलें हांव अशें म्हणना की शिवनाथा म्हाका ना म्हणना. शिवनाथान म्हाका खूब फोर्स केलें पण हांवें घेवंक ना. आतां हांवें कित्याक लागून घेवंक ना हेज्या फाटल्यान रिजन आसा. कळ्ळें तुमकां? तें तुमकां सांगता हांव मागीर. सो आईक 4 काकणां घेतले बरें दुबय बी भोंवून येयली. ओके, सो आईचे काकण 4 काकण पडले तेन्ना 2,50,000 2.5 लाख पडले आमकां ते 4 काकणाक. ओके, सो तेन्ना रेट आसलेलो 55,000. हय 55,000 आसलेलो गोल्ड रेट. तर तुमी आतां कॅल्क्युलेट करा तेन्ना आमकां पडले 2.5 लाख 4 काकणाचे. आयज कितलो रेट आहा त्या काकणाक तर तुमी इमॅजीन करा. सो आयज शिव म्हणटा मम्मीन बेस्ट काम केलें म्हणटा. आपल्या खातीर एक 4 काकणां हाडल्या. आतांचे प्रायस न्ही डबल ट्रिबल जाल्ले आसा ते 4 काकणाचे. खंय 2.5 लाखा आतां तेचे डबल जाल्ले आसा. सो म्हाका तशें दिसता की हांवें कितें तरी घेवंक जाय आसलेलें. कितें आसा एक काकण जावं एक मुदी जाल्यार मुदी चल. आतां मुदी बी धाकटे मुदीकूय आतां बरें प्रायस आसा आजच्या रेटीन. सो हांवें गोल्ड कित्याक घेवंक ना. शिवनाथान हांव दुबय पावतलें म्हण हांवें केन्ना चिंतूंक ना. आमच्या म्हणजे आमच्या नशिबान हें दुबय वचपाचें बरयलां देवान हें आमकां खबर नासलेलें. सो शिवनाथान इतले त्रास काडून पयशे सेव करून आमकां दुबय व्हेलें. सो म्हाका न्ही शिवनाथाक प्रेशर घालपाक नाका आसलेलें.
कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी भांगर घेवपाक श्वेता म्हाका घे म्हटलेलें, पण म्हाका ताका हें खबर आसलेलें, कित्याक सी घराक कमोवपी मनीस एकटो आसा, दुबय इतले खर्च 3-4 लाख आमकां खर्च जाले दुबय, कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी तेजे भांगर घे म्हणप तें हांवें तशें म्हटलें नाका, ओके तुवें म्हाका दुबय भोंवून हाडलें न्ही पुरो, गोल्ड पळोवया, कळ्ळें न्ही. ताका लागून हांवें गोल्ड घेवंक ना. आनी सेकेंड ती आमी फर्स्ट टायम गेल्यार दुबय, आईचें काकण हांवें कशें हाडलां म्हाकाच खबर, कळ्ळें तुमकां खबर आहा एअरपोर्टार बी तुमी चॅकींग बिकींग करता आनी सामको भंय आसलेलो म्हाका. केन्ना आमी वचूंक ना न्ही दुबय, आनी एअरपोर्टार खंय चॅक करतले बी कांयच खबर ना. सो खूब जाण जेन्ना आमी दुबय गेल्ली पळय, खूब जाणां आमकां सांगलेलें की जेन्ना गोल्ड बी घेता तेन्ना हातीन घालून येवपाचें कितें आसूं. सो आईचे 2-2 कांकणां हांवें हातीन घालून हाडलेले, ते बी कशें तुमकां सांगू भिवून येयलां हांव, म्हाकाच खबर तेन्ना हांवें कशें फेस केलें तें. ओके, सो मागीर श्वेताक हांवें हें करूंक ना, श्वेता नाका म्हटलें, सी घराक कमी एकलो मनीस आनी सगळं तेजें प्रेशर घालप हें बरें जायना, हय का न्ही. हांवें म्हटलें श्वेता मागीर पळोवया म्हटलें ताका लागून हांवें न्ही गोल्ड घेवंक ना. हें कित्याक लागून जे श्वेताक प्रेशर पडपा नाका, कित्याक दुबय इतले खर्च जाला आनी परत गोल्ड घे, कळ्ळें तुमकां न्ही, घराचें लोन चालू आसा. सो हांवें ते हिशोबान म्हटलें श्वेता नाका, तुवें म्हाका दुबय भोंवून हाडलें न्ही, म्हाका व्हडलें गिफ्ट म्हटलें हांवें ताका. सो आतां म्हाका रियलायज जाता तेन्ना म्हाका श्वेतान घे म्हटलेलें आयज कितें तरी हांवें हाडूंक जाय आसलें दुबयच्यान, हय का न्ही. सो बँगल तुमी पळोवंक शकता आयचे आतां कितले डबल जाल्लेले आसा प्रायस. ओके, सो हेका लागून हांवें श्वेता सांगलेलें घे म्हणून हांवें घेवंक ना गोल्ड. सो आत्तां म्हाका शिवनाथ हें करता, तुका सांगलेलें घे 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 तुवें घेवंक ना. सो आजून म्हाका आतां तोंड मारता, तो घेवंक जाय आसलें अशें दिसता म्हाका. एट प्रेझंट तुमी म्हणूंक शकता गोल्डाक इनवेस्ट केल्यार न्ही कांयच अशें हें ना, कळ्ळें तुमकां न्ही, म्हणजे लॉस ना, पयशे खर्च केले अशें म्हणूं शकना आतांच्या रेटीन, कळ्ळें तुमकां न्ही. गोल्डाक आतां इनवेस्ट करूंकूच जाय. सो आतां जालां कितें, एक्चुली आमी न्ही जेन्ना श्वेताक बरें इवेंट बी येता न्ही तेन्ना आमी कितें करताले, 1 ग्राम घेवन दवरताले तेन्ना पयलीं. हें आतां रेट वाडला, म्हणजे 1 लाख जावचे पयलीं 1 ग्राम घेवन दवरताले, कित्याक व्हडलें भांगर घेवपाचें इतलें आमचे कडेन हें ना. सो एटलीस्ट आमी 1 ग्राम. आनी म्हाका न्ही खरें सांगू तुमकां, भांगर घालून भोंवपाक बिलकूल बी इंट्रस्ट ना. तुमी पयलीं आसतलेच म्हाका, जें कितें आहा तें हांव घालतां, जितलें हांव म्हाडे सद्या म्हाडे भरपूर गोल्ड अशें कांय ना. तुमकां खबर आहा आमचें लग्न कशें जालें तें तुमकां खबर आहा, सगळें श्वेतान केलें. मंगळसूत्र आनी जे मंगळसूत्र जे हांवें घालूंक जाय पळय तेय श्वेतान केलें, सगळें मंगळसूत्र, दोनी मंगळसूत्र, मागीर बारीकशे भांतुळ्यो केलेले म्हाका लग्नाक, 2-4 कांकणां केलेले, मागीर एक पवळीचे ते एक रेड कलर मणी आसता ते हार केलेले. सो सगळें श्वेतान केलेलें, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो बाजूबंद करता म्हणटालो, हांवें म्हटलें म्हाका बाजूबंद नाका म्हटलें. सो सी तो करता म्हणून सगळें तेजेर प्रेशर घालप तें बरें जायना न्ही. सो बारीक तेणें केलेलें जें लग्नाक जाय तें बारीक केलेलें. ते सगळें गोल्ड आहा न्ही, जेन्ना आमी हें घर घेतलें पळय तेन्ना श्वेताक हें मातशें कॅश जाय आसलेलें, मातशें कमी पडटाले पयशे. सो तेन्ना आमी हें सगळें जे बारीक गोल्ड न्ही, चड व्हडलें कांय ना, चड मोटे अशें बारीक केलेलें ताणें. सगळें आमी गोल्ड ते दिले, अशें न्ही की आमी बँकेन दवरले पयशे घेतले अशें ना, आमी गोल्ड सगळें विकले ते, कळ्ळें न्ही. जो हार्डली थोडेशेच गोल्ड आसलेले. सो ते तेन्ना गोल्ड विकून सुद्दां न्ही आमकां चड कॅश मेळूंक ना, तेन्ना रेट इतले चड नासलेले. पण श्वेताक तेन्ना कामाक पावले थोडे पयशे, सो सगळे गोल्ड तेणें हें केलें, म्हणजे विकले, कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी आतां हालीं आतां आहा तें म्हज्या कडेन एक मंगळसूत्र इतलेंच आनी एकूच बँगल आसा, आनी कांय ना व्हडलेशें, कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी एक लॉकेट कशें इतलेंच, कळ्ळें तें तुमकां सांगता हांव. तो म्हाका गोल्ड घालून भोंवपाचें कांय इंट्रस्ट ना. आनी एट प्रेझंट आतांच्या हेका गोल्ड घालून भोंवप हें आतां सेफ ना, तुमकां खबर आहा. बारीकशें घाल मंगळसूत्र, मोटें घाल मंगळसूत्र, सेफ ना आतां, तुमकां खबर आहा काडून हें करता. सो म्हाका घालून भोंवपाचें इंट्रस्ट ना. सो आतां घेवपाचें कित्याक, फ्युचरा लागून, कळ्ळें तुमकां न्ही. आतां घेवप कित्याक गोल्ड, कित्याक इनवेस्ट करूंक जाय 1 ग्राम जावं कितलें जावं फ्युचराक सपोज इफ पयशांची गरज पडले जाल्यार ते गोल्ड दिवन, तुका खबर आहा रेट आतां वाडलेले आसा. सो हेका लागून आमी गोल्ड इनवेस्ट करता. सो एक 1 ग्राम जेन्ना इवेंट येयले बरें येयल्यारूच आहा, एक 1 ग्राम घेवन दवरताले. सो मदीं आमी घेवपाचें बंद केलें, कित्याक इवेंट इतले बरें म्हणजे सादारण नॉर्मल इवेंट जाताले, मागीर आमी घेवपाचें बंद केलें. मागीर बाबूचे सगळें म्हणजे डिलिव्हरी जालें म्हाजें, ताका खर्च आहा, बाबूचे नेम सेरेमनी आहा तेजे खर्च आहा, हय का न्ही. सो सगळें प्रेशर घालप बरें जायना श्वेताचेर. सो आतां 1 ग्राम गोल्ड घेवया म्हटल्यार अमावंट व्हडलो दिसता, पण गोल्ड धाकटो दिसता, हय का न्ही. आतां 1,50,000 तुमी चिंतात 1 लाख आतां आयचे रेट वापरता, आतां 1,50,000 आतां एक 1 ग्राम सुद्दां घेवपाक गेलें न्ही जाल्यार गोल्ड इल्लेशें दिसता, पण अमावंट चड दिसता. सो सांगपाचें इतलेंच की जे हांवें मिस्टेक केला लायफान, जे श्वेताचें हांवें आयकूंक ना, गोल्ड घे म्हटलेलें, सो तें तुमी मिस्टेक करनाकात. तुमकां सपोज गोल्डान बी इनवेस्ट करपाक आहा न्ही, हो बेस्ट आसा. कितें जावं तुमचे कडेन आसा जाल्यार तुमी घेवपाचें. सी आतां पळय
सगळे कडेन घेवपा जायना गोल्ड. कोणा आहा ते घेतले गोल्ड, कोणा ना ते कितें है का न्ही. सो आमचे कडेन इतलें ना की आमी व्हडले व्हडले घेवन गोल्ड घेवपाचें आमचें इतलें हें ना, एपत ना. सो जातलें आमी घेवपाक ट्राय करता, कित्याक फ्युचरा लागून आमकां आमी आतां फुडलें चिंतता. आतां खरेंच आमी न्ही आतां फुडलें चिंतूंक जाय. आमी केन्ना फुडलें चिंतना, ताका लागून आमचें अशें जाता मागीर. तें म्हाजें फॉर एग्जांपल हांवच एक प्रॉब्लम. हांवें फुडलें चिंतूंक ना. श्रीनाथा म्हाका घे म्हटलें आमी घेवंक जातलें. आयज पळय तें घेतलें न्ही, आयज पळय प्रायस सामकें डबल आसा. कळ्ळें तुमकां न्ही. इफ गोल्डाक किंवा चांदीक बीन न्ही इन्वेस्ट केलें न्ही बरें, कित्याक फाल्यां सपोज आमकां कितें गरज पडले पयशांचे जाल्यार एक दीस गोल्ड तर दिवन तेजे पयशे मेळटा. सो हेका लागून सो चिंतूंक ना अशें गोल्ड इतलें सडनली अशें वाडटलें म्हणून. सी आमी गोल्डस्मीथ एक्चुली आमी न्ही गोल्डस्मीथ, कळ्ळें तुमकां न्ही. आमी वेर्णेकर, आमी गोल्डस्मीथ. सो आमची सगळी फॅमिली आहा न्ही, सगळे हितून म्हणजे सगळे जाणां गोल्डस्मीथ कामानूच आसा, म्हणजे भांगराचे कामाचे आसा. तो भावजी, म्हाजो भावजी गोल्डस्मीथ, कळ्ळें न्ही. तो घरानूच अशें भांगर बीन करता, गिरायक बीन घेता. सो भावजी म्हाका सदांच म्हणटा आतां आनीक भांगर देंवचें ना, भांगर वाडटलें 2 लाखाच्या वयर जावं शकता, सांगूंक शकना फुडें. सो भावजी म्हाका सदांच म्हणटा भांगर वाडटलें म्हणून. आनी पयलीं म्हणटालो म्हाका, पयलींच्यान म्हणटालो जेन्ना 65-70 अशें आसलें तेन्नाच्यान म्हणटालो भांगर वाडटलें. आनी तें जालेंच तें खरें. तांकां खबर आसता न्ही, गोल्डस्मीथ तांकां खबर आसता. आनी जे भावजीन कितें म्हटलेलें पळय तें सारकेंच आहा तें. आतांय म्हणटा भावजी 2 लाखाचेर पावतले असो म्हणटा. सो आतां कितें करपाचें. आतां गोल्डाक इन्वेस्ट करें म्हटल्यार तितले पयशेय जाय, कळ्ळें का न्ही. तुमकांय सांगता जेन्ना हजबंड आपल्या बायलेक म्हणटा गोल्ड घे, तेन्ना गोल्ड घेवपूच जाय, ना म्हणनाका. जे हांवें मिस्टेक केला पळय ते तुमी बायलां मिस्टेक करनाका. जेन्ना तुमचे हजबंड घे म्हणटा ते कितेंय आसूं, 1 ग्राम आसूं, बारीकशी मुदी आसूं, कितेंय आसूं, घेयात. कित्याक फ्युचराक गोल्ड आतां खूब हें आसा, फायदो आसा आतां हेका गोल्डाक. गोल्ड जावं किंवा जागो, प्लॉट जावं, असल्या काय इन्वेस्ट करूंक जाय, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो फाल्यां फायदो आसा, लॉस कांयच ना, फायदो आसा. सो मे म्हयन्यान आमी इशुकाचे नेम सेरेमनी केलेले. सो कितें घालूंक जाय न्ही गळ्यान, कळ्ळें तुमकां न्ही. कितें घालूंक जाय, एक चेन तरी एक आमच्या सायडीन भुरग्यांक. सो आमी रेना सांगलेलें, तेन्ना रेहान येयल्लो न्ही दुबयच्यान जानेवारीन. तेन्ना आमी रेना सांगलेलें तेन्ना एक बारशी चेन घेवन येवं म्हणून दुबयच्यान. सो तो चेन आमकां तेन्ना पडलें एक चेन बरें असो ओके, चड बारीक ना, चड मोटेंय ना, मिडियम आसा. तो चेन आमकां कितले तरी 95,000 कितें तरी पडलें आमकां. सो दुबय बरें मेळटा न्ही म्हणून आमी रेना सांगलें येताना घेवन यो म्हणून. सो तो लास्ट आमचो इन्वेस्टमेंट गोल्डाक. आनी कांयच ना अशें, कित्याक भुरग्यांक ताका जाय न्ही आमच्या कडसून. सो आमी तो एक ऑर्डर केलेलो, म्हणजे ताका येताना घेवन यो म्हटलेलो, तो ह्यान घेवन येयल्लो. सो आनीक अशें आतां तो आमचो लास्ट इन्वेस्टमेंट आनी कांयच ना, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो तो चेन पडलो तेन्ना म्हाका 95,000. सो आतां तुमी पळोवंक शकता रेट सामके वाडलेले आसा. सो आसा फायदो आसा गोल्डाक, कळ्ळें तुमकां इन्वेस्ट केल्यार. सो तुमकां इतलें सांगूंक सोदता की तुमी केन्ना अशें घेवंक इन्वेस्ट करूंक सोदता जाल्यार गोल्डाक तुमी इन्वेस्ट करा, सामको फायदो बरो आसा. सो केन्ना ना म्हणनाका आपल्या हजबंडाक. इफ तो घे म्हणटा जाल्यार तुमी घेयात, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो श्रीनाथ म्हाका आजुनूय म्हणटा, कालूच तो परत म्हणटालो तुका सांगलेलें घे 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 म्हणून. पण आतां कितें करतले, जेन्ना आमी म्हणजे एकदां जे टायम येता पळय त्या टायमार सपोज आमी कितें घेयना, कितें चिंतना, मागीर तो टायम परत मेळना आमकां. तो गेल्लो आसता टायम. तशें जालें तें म्हज्या लायफान. सो आतां कांय करूं शकना, है का न्ही. सो आसूं म्हटलें श्रीनाथा, आतां कितें करतलें. म्हाका दिसता की देंवतलें, पण ना, देंवचें ना गोल्ड. सो हें आसलेलें तुमकां आयज म्हाजें मनांतलें कित्याक तुमकां शेअर करचें आसलेलें. तो आयज बारीकसो व्लॉग, ओके. सो चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर.